सोम्या भक्तीन आमी समल्या बेटोच्या आमकां संभलिता नयेन आमकां तूं फावो करदन्या सेवच्या तुजी वरवीं वरदां सगळी खानान आमकां तूं पोसताय ओंड्या वायना तुकाच तूं दिताय जिविता खाणां दादोशी करताय तुजे थंय आमकां एकवटायताय तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या बेटोच्या आमकां संभलिता नयेन आमकां तूं फावो कर सोम्या घेवच्या तुजी दैवीक वरदान. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक भोव मोगाचो स्वागत ह्या पुण्यतळाक मागता. तुमचे ते सवा इरादे घेवन ह्या पुण्यतळाक तुमी आयल्यात ते सर ते सवा सांजुता देव मुखांतर जेजू लागीं उबारया आनी सुमेचें बेसांव आमी जोडून घेवया. हे संदर्भार तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आसतना माध्यमा मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयता त्या सर भक्तिकांकी मोगाचो स्वागत मागता. तुमकां ह्या पुण्यतळाक येवंक एमिसाचें बलिदान भेटोवंक साध्य जायना तरी तुमच्या त्या सुवातेर तुमच्या कामाच्या तळार तुमच्या त्या गांवांत तुमी एमिसाचें बलिदान भेटयतना तसोच तुमी जेजू क्रिस्त सांजुता देवा मुखांतर तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी तुमचें जिवीत नंदन करून दी आनी तुमची सर ते समाजारी करून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. पिडेस्त भाव भयणी खातीर पिडेस्त भक्तिकां खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया. हे संदर्भार अर्गांते सांग पसोत मिस बेडेता फबियनी जसर मेंडोनसा तांचे हृदय पसोती विशेष करून हे संदर्भार मागया. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवीं आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्ताती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज विशेष करून देवाचें उतर आमकां सोम्येचेर अखंड पातयेनी बवर्द दवरूंक उलो दिता. फकत वंटांची स्तुती न्ही भगार काळ संतावन ओमळ्यांनी ओमतोंची भक्त आनी भावार्थ देव आमचे तान आशयता. ह्या पसत आमी आज त्या देण्या खातीर मागोवंक जाय. म्हाका सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारतलो सर्गेच्या राजारी घोसोना वंटांची स्तुती देवाक मानवना बगार काळसान भरलेली ती भक्त देवाक मानवता म्हळ्ळें सत देवाचें उतर आमकां दिता. ह्या उतराकाल जिवंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवित्र परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ काळ समान आनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मगडा जेजू तुजें उतर आमकां तुजी ती खरी भक्त वृथा करूंक पावणें दिता. पूण ह्या उतराचो तिरस्कार केल्ल्या पासून पश्चाताप मुखाने मगन म्हणटा दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर. दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर. मगळ सोम्या फकत वंटाची स्तुती करून तुका आमी फटयला. ह्या मुखांतर तुका दूख दिल्लें आसा. सोम्या पश्चाताप मुखाने मगन म्हणटा दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. मगळ सोम्या 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 उलो मारला पण बाबार्थान तुजे तो मस्त पयस रावल्या. ह्या मुखान तुका फटयलेलें आसा सोम्या आनी आमी फटून पडलेले आसा. ह्या मुखान तुका दूख दिल्लें आसा. पश्चाताप मुखाने मगन म्हणटा सोम्या दया दाखय सोम्या आमची काकूळट कर. दया दाखय सोम्या आमची काकूळट. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया.
देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा धर्मदूत साजूत देवा वरवीं तुका वळखून तुवें आमकां फोव केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बबार्तान मानून घेवन तुका वळखून फोव कर अशें आख्या प्रेतमेचे तुजी पवित्र सभा वाडत वसो आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वाचप उपरांत सलमांव इस्रायलाच्या सगळ्या समुदाया हुजीर सरस्पराचे वेदी मुखार उबो रावलो आनी आपले हात आकाशान उबारून ताणें म्हळें सरस्परा इस्रायलाच्या देवा वयर सर्गार आनी सकल पृथ्वेर तुजे तसलो देव कोणूच ना. सगळ्या काळजान तुका विश्वासी रावून चलतल्या तुज्या सेवका कडेन तूं तुजो सल्लो दयेन सांबाळताय. देव खरेंच हे पृथ्वेर मनशा मदें वस्ती करता. आकाश हातूनच आकाश तुका आटापूंक शकना. तर कितले उणें हांवें बांदलेलें मंदीर. सरस्परा म्हज्या देवा तुज्या सेवकाचें प्रार्थन आनी विनंती आयकून घे आनी तुजो सेवक आज तुजे मुखार उबारता ते बोबेक आनी प्रार्थनाक कान दी. तुजी कृपाळ दीस रात ह्या मंदिराचेर आसूं. हे सुवातेचेर जशे विचान तुवें म्हळाय म्हजें नांव थंय आसतलें. हे सुवातेचेर तुजो सेवक करता तें प्रार्थन आयकून घे. तुजो सेवक आनी तुजी इस्रायल परजा ह्या सुवातेर प्रार्थना करतना तांची विनंती आयकून घे. तुज्या सर्गींच्या निवासांत तावन आयक आनी बोगसाणें दी. देवाचें उतर हें देवाची वडोवकार. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजी वाकणी करीत आसा. देवा आमचे डान जावन आसल्यांचेर नदर घाल. तुवें मागलेल्या बळेपणान सांबाळ. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. तुझ्या बिडाराच्या आंगणान करसिलो एकच दीस. हेर काडेन 1000 दिसां प्रास कितल्या की वत्तम. नश्ट्यांच्या तंबांनी बिडार घेवचे प्रास. देवळाच्या उंबरार पडोन आशे कितल्या की बरे. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा कितलो म्हाका मोग मायपास तुज्या मंदिराचो. हालेलुया 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 हालेलुया. मुझे काळीज देवा
तुझे कुशे खालक आणि उपकार करणं तुझे धर्मशास्त्र म्हाका शिक. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेश्वरा सुवर्तमान प्रकट करू म्हणजे वर्तनी काळीस तो पवित्र कर. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसो. भगवान मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुमिया. एक पावटी जेरुजालेमांतावन आयिल्ल्या फरिजेवांचो पंगड आनी शास्त्रामदले थोडे जेजू भोंवतणी एकठांय जाले. तवळू ताच्या सिसा मदले थोडे बस्त हातांनी म्हळ्यार हात धुयनासतना देंवतात तें तांणी पळयलें. फरिजेव आनी जुदेव सक्कड आपल्या पुर्वजांच्या रिवाजी प्रमाणे परत्यान परत्यान हात धुल्या शिवाय जेविनांत. पेंडिसलांत वचून आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनांत आनी ते पाळटात तसल्यो हर सभा रिवाज्यो आसात. कोपां मडक्यो आनी काशाचीं आयदनां धुवचीं. तशें जाल्ल्यान फरिजेवांनी आनी शास्त्र्यांनी जेजूक सवाल केलें, तुजे सीस पुर्वजांच्यो रिवाज्यो पाळिनासतना मेळ्या हातांनी देंवतात कित्याक? पूण तो तांकां जाप दिवन सांगूंक लागलो, कपट्यानो, सहज तें इजाया प्रवाद्यान तुमचे विशांत प्रवाद कर म्हणल्यान. ही परसां आपल्या वंटांनी म्हाका होगळाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजें तो जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, खरी शिकोवण म्हूण सांगून मनशान केल्ले ते कायदे दितात. देवान दिल्लो उपादेश तुमी सूण सोडला आनी मनशान केल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. उपरांत मुंदारून तो म्हणालो, वय तुमच्या रिती रिवाजीचे संप्रदाय पाळचे खातीर देवाचे उपादेश एकमतीन तुमी बगलेक दवरतात. पण ह्या मयचेन कितें फरमायलां, तुज्या आवय बापायक मान दी. जो कोण बापायक जावं आवयक जावं शिरापता ताका मरणाक शिक्षा दिजय. तरी तुमी म्हणटात, कोणी मनीस जर आपल्या बापायक वा आवयक सांगीत, हांवें कितें तुका आदार दिवंक, हांवें कितें तुका आदार जावन दिवचें आसलें तें कोरबान जालां, म्हळ्यार देवा काणीक जावन भेटोवन दिल्या. तसल्याक उपरांत ताच्या आवय बापायक कसलीय कुमोक दिवंक तुमी आडवारतात. अशें तुमी पाळून आयिल्ल्या रिवाजे वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात. असले हेर जायतें तुमी करून आसात. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, सांजुदाच्या भक्तिकानो, बुवा पुरब्याची सुवार्तायेची ह्या सुवार्तेंत जेजू मनशांनी चलची रीत आनी देवान दिल्ल्या रिती विशांत उलयता. देवान दिल्ली रीत म्हणजे देवाचे उपादेश, देवाचे उतर. पण ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे, ह्या देवाच्या रिती प्रमाणे मनीस जियेत नासतना हे देवाचे उपादेश बगलेक दवरनो, आपलेच उपादेश रुता करून मनीस देवाच्या नांवान चलता आनी देवाक बगलेक दवरता आनी मनीस खुद्द देवा हुजीर देवा फुडें वेता म्हणल्यार सुत हांगासर आमी जाणा जाता. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, बोवा पुरब्या बेजारायची उतरां जेजू हांगासर उलयता. जेजू म्हणटा, तुमी संप्रदाय संप्रदाय म्हणून मरतात, मलगडेन केल्ले संप्रदाय म्हूण पाळटात, संप्रदाया खातीर तुमी जीव दितात, संप्रदाया खातीर तुमी मनशांक केणतात, मनशांक मारतात, मनशांक पयस करतात, देवाचे उतर तिरस्कार करतात, देवाचे उपदेश बगलेक दवरतात. संप्रदाय म्हळ्यार कितें? संप्रदाय देवान दिल्लो, संप्रदाय देवाचो, संप्रदाय देवाच्या उतराचो तो पाळसो तुमी सोडला. कित्याक जेजू अशें उलयता गे म्हळ्यार हांगासर जेजूचे सीस हात धुयनासतना जेवचें शास्त्री फरिजीव पळयतात आनी म्हणटात, शास्त्री फरिजीव हात धुल्या शिवाय जेविनांत, तुजे सीस कित्याक रिवाजी पाळिनांत? शास्त्री फरिजीव
तवळ तवळ हात धुल्या शिवाय जेविनांत घरातून बाहेर गेल्या उपरांत पेंडेसाला गेल्या उपरांत पाटी आयल्या उपरांत नाल्या करीत ते जेविनांत असले जायते रिवाज ह्यो रिती पाळटाली. काशाची आयदनां धुवची, कोपां ताटां धुवची आनी ती गिश्टून गिश्टून नितळ करची. बैले आडंबर देखून जेजू म्हणटालो तांकां, तुमी सुनो काडलेल्या फोंडा बरी, सुनो काडलेल्या फोंडा बरी. भायर बारीक नाजूक वस्तूर तुमी न्हेसतात, भोव अपुरबायचे दगले तुमी घालतात, पांयांक मोचे घालतात आनी सांबळाच्यो पाट्टो पेंगटाक बांदतात आनी व्हड व्हड गोंडे तुमी तुमच्या बुसांक उमकळायतात. पळोवंक तुमी बरे दिसतात, पूण तुमी सुनो काडलेल्या पोंडा बरी, पेंट काडलेल्या पोंडा बरी. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या काळजा भितर, तुमच्या मोती भितर ती कुसडाय आसा. तो मोसोर म्हणलो, तो हगे म्हणलो, तो द्वेश म्हणलो, अनीत म्हणलें, कुसडाय तुमच्या मोतींत आसा. तुमी भितर घण पडल्यात, कुसोन पडल्यात. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मरण पावल्ल्या मनशाक सिमिस्तींत पुरल्या उपरांत तो पोंड दामतात. जर तो पोंड उक्तो केलो जाल्यार त्या पोंडांत कितें आसा? घाण आसा, कुसडाय आसा. कुसुल्ले ते मांस थंयसर आसा, व्हड व्हड किडे थंयसर आसात. कोणाकय उस्वास काडूंक जावचो ना. भायर तो पोंडो मार्बलांत ग्रायनेटांत सोबी दिसता जावंक बरो, भितर ती सोबाय ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर ती कुसडाय आसा. वय तशेंच मनशाचें जिवीत देखून जेजू म्हणटा, इजाया प्रवाद्यान प्रवादकर सांगलेले परवें, ही पर्सां आपल्या वंठांनी म्हाका ओगळाप दिता, पूण तरी तांचें काळीज म्हजें तावन जायतें पयस आसा. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी फेस्तां परबो करता, आचरणां करता न्ही गे, आचरणां करता, पूण ती आचरणां, तो परबो आनी ते संभ्रम फकत भायल्या दिखावा खातीर मात्र सडावत जावन आसा तें पळयता. कांय तरी आमी खऱ्या मनान, खऱ्या काळजान देवा लागीं येवचे प्रयत्न करता गे. फेस्ता परबे समार जर तर व्हड एक रेतीर आसा केली जाल्यार फेस्ताच्या तयारेक आसचो लोक कितल्या मापान त्या रेतीरेक येता. फेस्ताक तयार जावन कुमसारां दवरलीं जाल्यार कितल्या मापान लोक कुमसाराक येता. तांकां कुमसाराची गरज ना, देवाच्या उतराची गरज ना, रेतीरेची गरज ना. फकत बायलो संभ्रम चलयल्या जालो. बायलें मांस, बायलें जेवण, बायलें कॅटरिंग, नमोनमोनीचीं खाणां, नमोनमोनीचीं पिवानां, नमोनमोनीच्यो वस्तू, नमोनमोनीचीं न्हेसण आसल्यार पुरो. ताची तयारी आमी जायत्या तेंपांत सुरू करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, लग्न आसा जाल्यार व्हंकल न्हवरो बैल्या तयारान सगळें चीनभर वर्सभर करशितात. पूण विगारान एक दोतोर निगा पयल्यार, फादर केदळा हेजे लंबसा गे दोतोन मोटवी आसा, जायजेत गे फादर, एक्सक्यूज ना गी म्हणून सांगतात. तांकां तें पुरसोत ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक देवाचो अनुभव करूंक आमकां नाका. बैलो संभ्रम म्हाका मात्र जाय म्हणलें सत. कित्याक मालगड्यांच्यो संप्रदाय पाळच्यान आमी बारी हुशार देखून हर एका काजाराच्या वेळार आमी रोस करता आनी म्हणटा MC म्हणटा आनी म्हणटात मालगड्यांचो संप्रदाय रोसाचें कार्य. पूण तो संप्रदाय मालगड्यांचो जावन उरोवंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ताका सरसी बुरसीक आनीक जायतें कुडसून तो संप्रदाय आमी पाड करून सोडला. कित्याक म्हळ्यार थंय जेवण तयार आसा जाल्यार वचें पुरसांव काडटा. कित्याक फोटो काडच्याक मात्र. रोस तयार आसा जाल्यार नारळ पडटा, रोस पिळटा आनी माजराक खावंक दवरता. तो रोस त्या रोसाक बरसिना. कुवाळो कातरता जाल्यार तो कुवाळो कातरून बगले दवरता, दुसरे दिसा गोरवांक घालता. पण त्या कुवाळ्याचें नुस्तें करना आमी, कुवाळ्याचें नुस्तें करना. कांय थोडे बड्याचे ओझे बांदतले आसात. 40-50 हजार दिल्यार तो दुकोर हाडटात, तो बकरो हाडटात, तो कोंबो हाडटात, तो गडे हाडटात, ते नारळ हाडटात आनी हांगा हाडून कांयलो नाटक करतात, कांयले डॅन्स करतात. बटली हातान दवरून ती दाखयतात, डॅन्स करतात, तंगण मंगण करतात. उपरांत तांचे पयशे काडून चलतात. दुसऱ्या दिसा तेत मनीसांनी एका रोसाच्या कार्यांत आसात. हो एक नाटक जावन गेला. हो संप्रदाय जावं ना, संप्रदाय जावन उरोवंक ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. मालगड्यांचो संप्रदाय दुसऱ्या अर्थाचो.
मलगड्याचो संप्रदाय भगवंतपणाचो मालगड्याचो संप्रदाय भक्तीपणाचो संप्रदाय तो देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो संप्रदाय. देखून ओव्यो म्हणटा आसतना मलगड्याचो आशिर्वाद, संत भक्तांचो आशिर्वाद, त्रिएक देवाचो आशिर्वाद, मागीर मुरयेचो आशिर्वाद मागोवन मलगड्याचो आशिर्वाद मागोवन व्हंकलेक ह्या न्हवऱ्याक रोस पुजतालीं. आतां उलट्योसो ओव्यो आसात, पोसड्यो ओव्यो, नाका जाल्ल्यो ओव्यो आसात आनी ह्या मुखांतर लोकांनी आसल्यार जालें, खूश पावल्यार जालें. आनी तो पवित्र रोस तुमी जाणांत तो व्हंकलेक वा न्हवऱ्या पुजतना खाली रोस मात पुजता गे आमी, ताका तांतयां, ताका बियर, ताका आनी गंचे आनी कल स्प्रे मारून त्या रोसाचो बोंगोस्तोळ करतात. खंय उरला संप्रदाय? फकत मायक काणूंक म्हळ्यार पुरो गे आमच्या मलगड्यान देंवन आयलेलो रिवाज आमी पळोवन आसा ना, त्यो रिवाज आमी विकून सोडल्यात. पाश्चात्य गम्मताक लागून त्यो रिवाज विकून सोडल्यात. आनी तो देव कितें म्हणटलो? हो लोक फकत वंटाची मात्र स्तुती करता, वंटाची मात्र. वय म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो, आज व्हडलीं फेस्तां आचरण करता कोयरांत, बरें करून गायता. कांय हांवें युट्यूबार पळयल्ले प्रमाणे एका कोयरांत गायन करून आसात आनी हांगा खांद्यार इतले भांगार घालां आनी एक गीत आसा, कांय म्हजे लागीं ना दिरवे भांगार रुपे कालें तें कितें मोला दिग दिरवे भांगार रुपे ना सोम्या म्हजे लागीं. हांगा पळयतना 2 किलो भांगार एका गळ्यान दुमकळटा आनी ती एक स्त्री येद्या व्हडल्यान गायता. म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो, कितलें भांगार दवर म्हजे लागीं कांय ना म्हळ्यार कोणाक मांगोड करचें? देवा मांगोड करचें. देखून कांय घालनाका आनी घालनासतना सिंग कर बरें. वय म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो, आमचो अडंबर भायर दिखावा केली मात्र, अडंबर बायल्यांक दाखोवंक भितरल्यान आमी देवातान मस्त पयस आसा. मायक काडून व्हडल्यान सिंग केल्या पावना म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो. मायक काडून व्हडल्यान आमी आराधन करून देवाक उलो मारल्या पावना म्हज्या मोगाच्या बाबणीनो. बगर आमचे खाळीस, आमचें मन, आमचें धन आनी दिरवें देवा तें आसूंक जाय. आज आमी देवाक मार्गार व्हरता न्ही गे, मार्गार व्हरता, मुर्ती दवरून व्हरता आनी कोलो दाबाजो, कोलो अडंबर, कोलो वैभव. पूण म्हज्या मोगाच्या बाबणीन सायकी पळोवंक गेल्यार देव थंय आसा गी म्हणल्यार आमी चिंतूंक जाय. देव मनशाच्या काळजांत आसचो, खंयच्याय मुर्तीच्या काळजांत ना. खंय मुर्ती थंय ना, खंयच्या वस्तू थंय ना. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, जिवंत देव जिवा मनशा थंय आसचो. देव जिवो देव तो मनशा थंय आसा, तो तुजे थंय आसा, तो म्हजे थंय आसा, ताचे थंय आसा. देखून ह्या देवाक आमी पळोवंक जाय, ह्या देवाक आमी पारखूंक जाय. देखून जेजू कितें म्हणटा, जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला. तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावूंक जाय. तुमी एकाच्या मोगांत जें कितें म्हज्या ल्हान भाव भयणीक तुमी केलें तें म्हाका तुमी केलें. आनी हें जावन आसा निसायकी देवाक आमी दिवची काणीक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून देवाक सोदून आमी फातरान पळोवंक जायना, देवाक सोदून आमी वंटीन पळोवंक जायना, देवाक सोदून आमी बांदपान पळोवंक जायना, देवाक सोदून आमी खंयच्या रुखार पळोवंक जायना, खंयच्याच मुर्तीन देवाक पळोवंक जायना. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाक आमी मनशान थंय पळयसय, जिव्या वस्तू थंय पळयसय आनी तो देव थंयसर आसा म्हणलें आमी जाणा जाता. देखून जेजू म्हणटा, ही पर्सा आपल्या वंठांनी म्हाका ओगलाप दिता, तरी तांचें काळीज म्हजें तोंड जायतें पयस आसा. तुमी करतात एक, तुमी चिंतात एक. देखून तुमचें काळीज म्हजें जायतें पयस आसा. व्यर्थ तांणी म्हजें भजन करचें, व्यर्थ तुमी मागणें करचें. आमी तेर्स म्हणटा संजेचो मागणें म्हणटा. आलतारी मुखार बसून आसा हांव, पूण आमचें धन आनी मन खंय आसा? स्त्रियेचें धन मन तांच्या कुडांत आसा. गॅसार खालें दवरलां, मास्ल्याची कडी दवरल्या, कोतकोतली गी न्ही गे, कोतकोतली गी ती वतली गी म्हणून टेन्शन न्ही गे. घडी घडी भितर वचून पळोवन येतात बोवाड्यांक न्ही गे. हां, दादल्यांचें मन थोडे पटी कामांताचेर आसता, ऑफिसांत वचता. भुरग्यांचें मन मोबायलाचेर आसा न्ही गे. शिकतले भुरग्याचें मन शिकपाचेर आसा. देवाचें मन देवाचें मन मनशाचें मन कोणा थंय आसा? कांय थोडें देवा थंय आसा. भावगुणे आमच्या कामाचेर आमचें मन आसा, खंय आमच्या वावराचेर मन आसा, पूण देवाचेर देखून जेजू म्हणटा, खंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. आमी आज कोणाक दिरवें करून घेतलां? आमचें कामाक आमचें दिरवें, आमचें काम आमचें दिरवें,
आमचो पूत आमचो दिरवो, आमची धूव आमचे दिरवें, आमची कुटुंब आमचें दिरवें, भाऊ रे. पूण चडीत जागो कोणाक दिसय. खंय तुजें दिरवें देवाक आमी आमचें दिरवें करून खाण गेलें जाल्यार आनी आमच्या मथें ती काळजां देवूस दिसता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी देवाक वळखूंक शकता हांव. देखून जेजू म्हणटा तुमी खऱ्या मनान खऱ्या काळजान देवाचें भजन करूंक जाय. फकत वंटांची स्तुती देवाक मानवल्ली जायना. वंटांची स्तुती देखून थोडे बडी म्हणजे आसा हांगासर आंबोरी तेर शिकयतना संत आंबोरी देवाचे माये म्हणून आमची मोत खंय आसा पेंटेन गुंती आसा वंटांनी मा स्तुती येता न्ही गे. इगर्जेनी बसून आसतना न्ही गे आमी म्हणटा सर्वेस्पर तुमचे सवय उबारून म्हणटा तुमचे सवय आसूं पूण तूं हांगा नाय तूं खंय पेंटेन थंय आसाय कालें करचें म्हळ्यार तुजी मोत खंय आसा कूड मात्र हांगा आसा. आनी ह्या वेळार आमी जापी दिता ह्या वेळार मागणें करता पूण तें मागणें आयकना व्यर्थ. बुडीका फिरगुजेंत व्हडलें फेस्त चलतालें खंय कळ्ळें गे फेस्त चलतालें आनी एकलो मनीस देवादीन जालो त्या वेळार आनी ताका सर्गी उबारून व्हेलो आनी ह्या संदर्भार तो भगवंत पेद्रू लागीं गेलो आनी पेद्रू लागीं म्हणालो म्हाका सर्गीन थांव न्हू हांगासर संवसार पळयचे एक अवकाश करून दिताय गे म्हणून. आनी पेद्रून म्हणें जायत या म्हणून ताणें सर्गीन थांवन संवसार दाखयलो आनी संवसार ताका इतलो बरो सुबी दिसतालो लागीं दिसतालो. आनी ह्या संदर्भार तो पळयता इगर्जेक एका इगर्जेंत व्हडलें फेस्त जावन आसलें सुबीत लायटींग करून बारीक संभ्रम चलोवन आसा दाबाजो चलोवन आसा हरिहरीनी लोक आसा आनी सगळें पळयता पूण खंयच्याच सांत्याच्या आवाज ताका आयकना. ताज्या उपरांत तो इगर्जे भितर येता इगर्जे भितर पळयता बरो लोक आसा इगर्जेंत लोक उठता बसता आनी पूण आवाज ताका आयकना. कोयर लागीं येता कोयर मेस्त्री सिंगींग करता वजंत्र वयता पुरा वाजयता पूण त्या वजंत्राचो आवाज ताका आयकना. सुबीत दादले स्त्रियो थंयसर गायतात मायका मोकार व्हडल्यान पूण तो आवाज ताका आयकना. आल्तारीर येता पदऱ्याक हात उबारतात हात जोडतात उठतात बसतात मागणें करतात पूण हें सगळें स्पश्ट दिसता पूण आवाज ताका आयकना. आनी ह्या वेळार ताका अजाप जाता आनी म्हणटा संवसारी इगर्ज म्हाका संवसारी फेस्ताचें आचरण म्हाका इतलें रूप इतलें बरें दिसता पूण आवाज कितें आयकना. आनी तो व्हड पेद्रू म्हणालो खंय आळे बाबा हो लोक फकत वंटांची स्तुती करता काळजान दोन मागतलो एकलोय थंयसर ना. देखून तसली मागणी हांगा आयकनात. व्यर्थ तांणी हो दाबाजो चलोवचो व्यर्थ तांणी हो कर्स करचो व्यर्थ तांणी हो संभ्रम चलोवचो. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो खंय आमचें काळीज देवा थंय ना आनी थंयसर आमी मागणी उबारली जाल्यार ती निफळ जातात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ती फळ दिवंक शकनात म्हणलें सत देवाचें उतर आमी जाणा जावंक जाय. देखून जेजू म्हणटा देवान दिल्लो उपादेश तुमी सोडला आनी मनशान दिल्ल्यो रिवाज्यो तुमी धरल्यात. मनशान दिल्ल्यो रिवाज्यो थोड्यो फावटी आमी रिती रिवाजे खातीर मरता हें संत जायचे ते संत जायचे हाचे भायर आमी वचों नजो खंयचें गरजेचें. रिती रिवाज्यो कोणें केल्ल्यो रिती रिवाज्यो मनशान केल्ल्यो देवा थंय रिती रिवाज्यो नात. देवाच्यो रिती रिवाज्यो म्हळ्यार मोग मायपा सोडदोड बोगसाणें हे सगळे देवाचे रिती रिवाज्यो आनी ह्या मोगांत आमी जियोंक जाय ह्या मोगांत आमी वाडूंक जाय. देखून रिती रिवाजा खातीर हेरांचो जीव काडूंक देव सांगता एका ल्हानशा सणून गेल्ल्या अस्पृश्य म्हणल्या एका कुटुंबांत एक धाकटुलें भुरगें आसलें 5 वर्सांचें धाकटुलें भुरगें आनी ताच्या बापायक कॅन्सराची पिडा आसली. बापायक आवय डिस्कूल करन बिडी बांदून कश्ट काडन ती कितें करताली त्या बापायचो आपल्या पतीचो तो पोस करताली वखद राडताली आनी चिडूं एणे तेणें इल्लेशें मागोवन आपल्या बापायका वखदाच्या कर्साक मागोवन हाडटालें. आनी अशें आसतना एक दीस तें मागोवन वेता आसतना एकल्या मनशान म्हणलें खंय आमच्या ग्रामांत एक देवळ आसा त्या देवळाच्या पवित्र जाग्या वयलें फूल हाडून ताचे उदक पागळून उदक कर्ण चिड्डून उदक कर्ण पिवंक दिलें जाल्यार कॅन्सराची पिडा गूण जाता म्हणून
कोण हांगे सांगलें हें भुरगें आयकता पूण कितें करतलें हें भुरगें देवाळा भितर वचूंक जायना कित्याक तें कीड वर्गाचें देखून ताका भितर वचूंक जायना. ह्या संदर्भार तें कितें करता दोनपाराच्या वखदा कोणीय नातल्या वखदा लो भितर वता आनी एका जणांतल्यान भितर इकता आनी त्या पवित्र जागा वयलें एक फूल काडटा आसतना थंयसर आसल्या एकल्या येजाकी वर्गाचो मनीस पळयता आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हूण बॉम्ब मारता आनी तो वळ सकडी धांवन येतात. बडग्यान तोणक्यान म्हूण ना त्या भुरग्याक तेजे विशीं मारतात. थंयसर देवाळ मेळयलें म्हणून. तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर ह्या गडितांत देव खुशी जायत गी देव संतोश बरी जायत गी एका पातक नातलेल्या एक पवित्र बाळकाक रिती रिवाजे खातीर मारन जी विशीं मारतना खंयच्या देवाक खुशी मेळत खंयचो देव तो संतोष पावत. सात दिनां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देव म्हणलो आसा जाल्यार असल्या गडितांत तो संतोष पावना बगार तो रडता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हो मनीस आजुनूय रित्या रिवाजो म्हणून मनशाचो जीव काता न्ही गे खंय आसा मनशापण म्हणून तो रडोंक रडोन आसा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज असले जायतीं गडितां समाजेन जावन आसात आमच्या बोवारी जावन आसात आमचे मदें जावन आसात आनी ह्या गडितांचो कांटाळो करता देव. ह्या गडितांक देव मेस्वाना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून तो म्हणटा म्हाका तुमी ते हांगा सोदचें न्ही पयलें म्हाका सोदा तुमी मनशाच्या काळजांत मनशाच्या मोगांत मनशाच्या सेवेंत मनशाच्या जिवितांत सोदा. थंयसर आसा हांव थंयसर आसा म्हणटा तो. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बोवा पुरब्याची ही सुवार्थ आज नियाळतना आमी आज कित्या खातीर जियेता कोणा खातीर जियेता म्हणलें सवाल आमकांच विचारूंक जाय. फकत रिती रिवाज्यो मालगड्यांत हांव देंवन आयलेल्यो रिती रिवाज्यो. एकलो पुजारी पुजा करतालो खंय पुजा करता आसतना ताच्या घरा एक माजर आसलें. तें माजर केदाळे पुजा करतना ताका उपाद्री करतालें आनी उपाद्री करता आसतना ताचे दिवो आड घालचो आनी ताका गेश्टून रावचें देखून ताका तें मागणें करूंक जायनातलें. देखून तो कितें करतालो पुजा करच्या पयलें त्या माजराक एका सुतलेन ताका खांब्याक बांदतालो. थंयसर खांब्याक बांदतालो चौकेंत आसलेल्या खांब्याक बांदतालो आनी उपरांत पुजा करतालो. धाकटुलो पूत हें बापूय पुजा करतना पुजा करच्या पयलें थंयसर खांब्याक माजर बांदचें पळयता आनी क्रमेण पूत वाडटा बापूय मरण पावता माजरय मरण पावता. आतां पुजा करची सर्ती कोणाक येता पुताक येता. ह्या संदर्भात पूत पुजा करूंक वता आसतना माजर ना देखून कितें करता तो पयलें माजराक सोदून वता आनी माजराक सोदून हाडून खांब्याक बांदून उपरांत पुजा करता. पळया बापायची आशा कितें आसली माजर पुजा करतना उपाद्र करता देखून ताणें पयस आसचें म्हणल्यार इराद्यान आसल्या माजराक बांदतालो. आतां पुतान कितें चिंतलां पुजा करतना माजर जायत माजर नातल्या शिवाय पुजा जायना. मनशाची चिंता तशें जालां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. ही रिती ही रिवाज्यो त्यो म्हणून रिती खातीरच रिवाजी खातीरच मनशान जिवचें बरी आसा मनशान आसचें बरी आसा ना. रिती रिवाजीचे प्रास तेव्हा सुमोग गरजेचें म्हणलें सत आमी जाणा जावंक जाय. देखून आज सीस आदूय नासतना जेवतात पूण जेजूक ताय परवा ना. जेवचें इम्पॉर्टंट जेवचें पोट भरचें पोटा सकस जोडची कुडी सकस जोडची बरें काम करचें देवाची सुवात परगट करची तें गरजेचें. तूं हात धुव ना तें पडून वचूं ना. तशेंच जेजू आनी सीस गोवाच्या मेरेर चलता आसतना हातार करलो न्हू ते साब्बाताच्या दिसा कणश्यो खातात. जेजूक ताची परवा ना. तूं साब्बाच्या दिसा कणशी तूं गेश्टून खा वा साब्बाता भायर खा तें जेजू व्हडल्यान भोगना. जेजू कितें म्हणटा होरेत ओवळ्या सांगात आसतना ओवळ्यो कोणी उपास करता ते करनात. देखून देव तुजे सवय आसतना ही रिती रिवाज्यो काल्याक कित्याक उपकारतात त्यो मनशाक खिणोवंक मनशाक दुखोवंक मनशाक तिरस्कार करूंक मनशाक जिवेशी मारूंक मनशाक पयस करूंक ते उपकारतात आनी ते उपकारता तशें जाल्यार देव त्या रिती रिवाजींक पसंत करिना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बिलकूल पसंत करिना.
देखून तुम्ही रीती रिवाजाची खातीर जियोवचे न्ही, देवा खातीर, देवाच्या मोगा खातीर, देवाच्या सुवार्ते खातीर जियोवंक जाय म्हणल्यार सत देवाचें उतर आमकां दिता हांगासर आज हें मानून घेवंक जाय. दुसरें जेजू कितें म्हणटा स्पश्ट रितीन कितें म्हणटा, साब्बाता खातीर मनशा केल्लोय, हां साब्बाता खातीर मनशा केल्लोय न्ही, मनशा खातीर साब्बात केल्लो. मनीस इम्पॉर्टंट हांगासर, मनीस प्रमुख. मनशा खातीर मनशाक देवाची आशिर्वादां जोडी जाय, मनशाक विराम मेळय जाय, मनशाक आराम मेळय जाय, मनशाक देवा सवे करसून देवाची सकत जोडी जाय. त्या देखून मनशा खातीर साब्बात केल्लो, साब्बाता खातीर मनशाक केल्लो न्ही. हे शास्त्री फरिजेव कितें चिंताले, साब्बाता खातीर मनशाक केला अशें चिंता पळय. पळय जेजू एक दाखलो दिता थंयसर मोइजेच्या नियमशास्त्रांत हांगासर आवय बापायक कोण शिरापता, आवय बापायक कोण पळयना, आवय बापायक कोण मान दिना, तांकां मरणाची शिक्षा दी जाय म्हणून ठरयलेलें नियमशास्त्रांत. पूण आवय बापायक दिवचो दुडू आसा पळय, जर तर देवाक दान जावन दिलो जाल्यार त्या पुतान वा दुवेन आवय बापायक पळयचें म्हूण ना म्हणून आनी कुडशिलो शास्त्री फरिजेवांनी थंय कुडशिलें पळया. तर देवाक दिल्यार आवय बापाय पळयचें म्हूण ना गी. तुमी कशेंय तुमच्यो रिती रिवाज गुंडायत की उपादेश गुंडायत तुमच्या फायद्याक. देवाक तुमचो दुडू नाका, देवाक तुमचें दिरवें नाका. देवाक कितें जाय, मोग, दया, मैपास, आवय बापाय मान, गौरव, हें सगळें जाय देवाक. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान, म्हाका जाय दया न्हय बलिदान म्हणटा जेजू म्हज्या मोगाच्या भाव म्हणी. हें गरजेचें. देखून जेजू म्हणटा तुमी देवाच्या सुवार्ते खातीर जिया, देवाच्या उतरा खातीर जिया, देवाच्या उतरा पयलो जागो दिया. देवाचें उतर बागले दवरनो, थंय रिती रिवाजो तुमी देवाच्या जाग्यार दवरनो, ताचें आराधन करनाकात. बगार देवाच्या उतराचें आराधन करा, देवाच्या उतरा खाल जिया, देवाच्या उतरा खाल तुमचें जिवीत बांदून हाडा आनी सगळें बरें जातलें, सगळें बरें जातलें, सगळें थंयसर सर्गीचें राज्य स्थापन जातलें म्हणून जेजू आज सांगता. असलें जिवीत जियोंक सोमी आमकां आदार दिवूं दी, कृपा दिवूं दी. देखून असलें जिवीत मोगाचें मैपासाचें देवाच्या उतरा सरी जाल्लें, देवाचे स्वार्थ प्रकार देवाच्या उतरा प्रमुख जागो दिवचें तसलें जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमीन. भेटैता वास्तुका स्वीकार करी बापा. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा, काणीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ती जीवन आमचे नंदन कर. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या ती जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यानी तुमच्या हातांतले पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवा मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मैमीक आमच्या आनी आख्या पळय सभेच्या दावाक सर्वस्वर मानून सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा भगवंत धर्मदूता देवान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगट करून संतोषान आपलो जीव करशिलो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्या इकडाच्या मनशांक कळीत करूं आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडवणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो.
हो काही दोन्ही ती स्वानी आमच्या फायद्यासो तुझे पवित्र सभा पवित्र राहायची कुणा जाऊ या संसारात सदा उरच्या आणि सर्गींची शिकवण सगळ्या मनशां परगट करच्या तुवें ती धर्म त्याच्या बुन्यादीर थिरांनी गठ बांधून दवरल्याय देखून आता विश्वासान आणि वडा मोगान निरंतरी आम्ही तुझे कीर्तन करताव आणि सर्गींच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुझी स्तुती गायताव Ovi दरबारात सर्वेस परतून सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय दिमिगली आंबो पवित्र गडी आम्ही समरमता भाव बहिणीनो हांगासर उंड आनी वायन आसलें जेजूचे मांसार गतान बदलची पवित्रत्म्याची गडी कितेंय आमी मागता खंडीत आमी घेता वावरता आनी रितीन वांटेली जावया सगळीं आमची त्या सावां जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पया बापा करूस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपल्या सुकुशेन कस्टमरान ससूवेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी गायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पवची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आदलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बवडतो सोगुट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने तोलो बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडोरी सुडोरीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडारग सेवतेल्या मासमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य संवसारार विस्तरलेली तुजे पवित्र सभे सुडास खरी फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पॉल आमच्या गवडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट करी तांकां तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कारमरी देवाच्या माया सांगती ती सपती बगे वंजूचे बगे धर्म दोता बगे वंजूता देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोदी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरना रिती रिवाजी न्ही बघा देवाचो मोग आनी देवाची सुवार्ता प्रमोग म्हणलें चिंतून त्या प्रमाणे सुवार्ता निर्फळ करिना जावच्याक सुवार्ता ती फळ दिवचे तसली जावंक आमी वावरूंक देवा स्वादारांनी कुरपा मागोन सोमयेन शिकलेले मागणे सांगाता माग्या आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमचेता तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार दयेकुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे मुर्वशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेने सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसत. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दिस्त घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. तिमी गेल्या पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी. आम स्मिस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली. देवाचो मोग देवाची सेवा देवाचें उतर देवाची सुवार्ता भोव गरजेची. रिती रिवाजाचे पासत मनशाक दुखदुंचे न्ही मागीर देवाच्या उतराकाल मनशा मोग करूंक आज आमकां आपणे दिता ती इशडेची जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोवना पूण तुज्या कसरान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या मोर प्रकाशा ते सर्गीच्या राव म्हजी सांगाता. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या मोर प्रकाशांत ते सर्गीच्या राव म्हजी सांगाता. स्वीकार करूं ह्या काळजांत म्हज्या हात्रेगान राखता सोम्या तुका काळजांत तुयी म्हूण मागता सोम्या देण्यानी मोरनिया. स्वागत जेजू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या मोर प्रकाशा ते सर्गीच्या राव म्हजी सांगाता. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा आमच्या देवा बागे वजुतात देवाच्या जैतेवन मरणापासत या नव्यानाच्या दिसा संस्कार आमी संभ्रमला तनु घेतलेल्या तुझ्या पुताच्या महिमेवन कोडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे बशे मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देखून बसया. मोगाच्या भाव भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवा इरादे घेवन ह्या पुंतळा तुमी वावरतान आयल्यात तिसर ते सवा जारी कर म्हूण तिसर ते सवा सांजुदा मुखांतर जारी जावन दीत आनी तुमकां स्वामी जेजू क्रिस्त आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. एका मंगळारा सकाळी 8 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन 10 वरार कुमसारा 10:30 वरार मीस नव्यान सक्रामेंताचें आराधन 12:30 भक्तिकांक जेवण हे सगळे मंगळाराच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्येन पुंतळा तुमी येया. समेची बेसांवां सांजुता देव मुखांतर जोडून घेया. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. स्टॉलाक भेट दिया. बेजार केल्लें तेल बेजार केल्लें उदक बेजार केल्लें दुंपू कोंता मेंथ्यो रेलिको कुरीस इत्यादी आसात. हे सगळे आमच्यात मेजूजा वयर झुजोवंक आनी जय जोडूंक
आदार दितात व भक्तीक वस्तू घेवन असो फायदो जोडूंक तुमकां उलो दिता. दैवीक वखदां डिवायन मेडिसीन आयुर्वेदीक गांठी दुखी गॅस टिबी गॅस पिडे संबंधी वखदां तेलां फर्स्ट ऑफिसान मेळटात ती घेवन तसो फायदो तुमी जोडयेत. मिसांग ते सवां तुमी ऑफिसान दिया थंयसर ती घेतात. कावन्सिलिंगाची मंडळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन सगळी विशेष मागणी आमी करता आनी खंडिताचें जायतें बरेंपण जायत्यांक जाता. हप्ते मदीं तुमी इवेत येता आसतना फोन करना आयल्या बरें तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलान मेळटा. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं आपूण तळाची कायली प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी बरी खारी जावं बरो काजर जावं बरो कुमगार जुबलेव वा इतर जल्मादीस वा इतर मिसां कितें आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा आनी लोकांक जेवणाक कुमक करा आनी आमी सदभक्तिका तुमचे खातीर मागता. 2026 वर्सांची कॅलेंडरां ह्या पुंतळाची हांगासर आसात. कोणाक ती जाय ती तुमी ऑफिसांत घेवयेत. ह्या कॅलेंडरार नव्यानाचे मागणी आसा. ह्या पुंतळार जावंच्यो भक्तीक संगतीची वेळ पट्टी थंयसर आसा. तशेंच हांगासर देवाच्या उतराची झळक आसा आनी सगळी माहेत आसा. हें बाबा परब्याचें कॅलेंडर तुमी घेवन रांकी दिया आनी तें ताचो फायदो जोडा म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. ऑफिसांत आसा मिस जाल्या उपरांत तुमी घेवन वचचें. आरोग्य केंद्र केम्राल टावन हांगासर BP शुगर टेस्ट करच्याक हांगासर दाखतेर सिबंदी वर्ग आसात. ती हांगासर आयल्यांत तसो फायदो जोडूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. जेवणाक तुमी वेता आसतना थंयसर ती आसात असो फायदो तुमी जोडचो. ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೆಮ್ರಾಲ್ದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂತ ಜೂದರು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. मगाच्या बाबडीनो मार्चच्या 9 तारखेर शनिवारा संजे 7 तावनो आयतारा सकाळी 6-6:30 वरांपर्यंत हांगासर जागरणाची रात आसा. मार्चाच्या 9 तारखेर जागरणाची रात हांगासर आमी आसा करता. ह्या राती आतांच तुमी वेळ अमानत करून दवरचो. व्हड संख्यान करेजमा जावच्या ह्या जागरणाच्या राती वांटेली जावंक देवाची उतर देवाची स्तुती करून स्वाम्याची बेसांवां जोडून घेवंक बेसांवाची रात जावन स्विकार करूंक तुमी आतांच तयार करचे. मार्चाची 9 तारीख हेजे दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या थोड्यांनी तांची नांवां वाचून सांगता आनी मुखार येवचें. पदऱ्या पतावन मानाची वात स्विकार करची. सचिन आनी फ्रेनिशा अरान्ना पलडका, संध्या लवीस मुल्की, सियोना रोजारियो बचपे, एलिसा लोबो मुडबेळ्ळे, प्रदीप लोबो मुडबेळ्ळे. तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वाद मागता. हेजे दिसा जेवण तयार केलां सांजूद वाडेकारांनी तांचोय मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर उरकाराचे प्रतिनिधी सर वाडेकारांचेर मागता. तांकां कुमक केल्ल्यांचेर मागता. तुमकां समेस्तां परत देव बरें करूं. आतां आमी नवेनाक आयती जावया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासून विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन समसो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बगे उजूता देव सरकारा सांजेच्या जीवनपणाच्या महिमेत आसून आमचे पासून विनंती करता. सांजुता देवेर सांत भक्त प्रत्येक जण मोरी आमची सर्गीची बाई आमचे मजतीचे जो आमचे एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. समिया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव. तुका आमी आमचे मागणे बेडयता. तुका निधन जोता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उडास करता. भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात हितवेदकांच्या परिमीत मोगा खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लागशिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा आपण निरंतर लाभ लाभता आनी समेज मनीस देवा मानवतात. तुजो आमच्या भवत उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे थंय देवा सोने पेल्या सुकोर मोग वाडय. आतां आमी बगे वचूता देवाच्या विनवणेन तुजे बारी बादूबारच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी ब्रवसता. हे जेजूच्या पवित्र उदार काळजा सर आमची पातीनी आमी जेजू थंय दवरता.
तुका जावं महिमा मान आनी उगडाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे हे संवसारी जेजू सैर आनी धर्म जावन आसलेल्या भागे वजूता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडून दर सोमवार मुक्तून जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची स्वार्था तुवें पयस लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्गा पडायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक अडचणी सांपोवन निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्यांचो तूं किरीती सवरती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरो वचोन ही म्हजी घर सांडून तुज्या पुनशेताक पातकिणेन आयलां. देखून बसया म्हज्या भाव भयणीनो जायती ते सामान तुमी हांगासर घालतात पोस्टांत वॉट्सॅपांत मेलांत धाडून दितात फोन करून सांगतात आनी आमी तुमचे खातीर मागता. आजी जायती ते सामान हांगासर आसात. ही वचून सांगतना जर तर तुमची ते सामान आसा जाल्यार ह्या त्या सामान सांगाता खुर्ची सांगाता मेळया ही त्या सामान उबारया सोम्याची बेसांवां जोडया. 6 जाणांक बरी भलायकी फोव जावं 7 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावं 18 जाणां शिकून बरी मोत आनी कृपा मेळोवं 8 जाणां बऱ्या सांबाळेचें काम फोव जावं एकल्याच्या गुमटेची शिरेची तकलेची संपूर्ण रितीन गुण जावं एकल्याच्या पाटेच्या कड्याची कुशीचे बरी रितीन गुणी जावं एकल्याच्या गॅस्ट्रीक एकल्याच्या कुडीन ती सगळी गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जावं एकल्याच्या उदरपेच्या आवीक बरी भलायकी सकत कुडीक सकत गटाय फोव जावं एका कुटुंबांत शांती समृद्धी रास जावंक एका कुटुंबाच्या तेका जर सद्याक युके वचून फोव जावंक एकल्यान ताच्या कृशेक भरपूर देवाचो आदार लाभूंक लागलेली सगळी कीड नपे जावंक बरी कृशी रुतां जावंक एकल्याच्या बऱ्यो लांत निरंतर उदक फोव जावंक तेका जाणें हाती धरले सगळीं कामां शिबी तेणें पंता पावंक एका PUC जावन व्हडल्या सिपा गेल्ल्या चलयेक शिकोवंक बरी मत जाणवाय गिन्यान फोव जावंक मोतीचे स्ट्रेस सगळे उणें जावंक बऱ्यान जिवीत उतां करूंक MBBS परीक्षा बरयतल्या तरणाट्याक शिकोवंक जाणवाय गिन्यान फोव जावंक परीक्षा बऱ्यान फुडें करूंक आदार मेळोवंक एका कुटुंबाच्या परगांव गेल्ल्या सन्यांक थंयसर कामां भद्रती आनी सैत फोव जावंक एकल्यान दिता म्हण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक एकल्या रीण दिल्ले ते पयशे वेळार पाटी मेळोवंक एकल्या हाती धरली सगळें काम शबीतान पत्ता पावोवंक एकल्याचे आयर्लंडाची वर्क परमीट वेकेन्सी मेळोवंक 6 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक तेका जाणांची तकली पडप मायग्रेन गुण जावंक तेका जाणां ते पांयाची गांठी दुखी गुण जावंक दोगांक मदीं समाधान संतोश आनी दिल्ली बस एकामेका बळान पळोवंक 6 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी फोव जावंक एकल्या कंपनींत प्रमोशन मेळोवंक एकल्या घर बांदूंक फोव जावंक 2 जाणां पांयांची कोटो दुखी गुण जावंक तेका जाणां हाती धरली काम बऱ्यान पंता पावोवंक एकल्या फोव तो बेस विसून काडूंक कुरपा मेळोवंक 6 जाणां रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक एकल्या आवय बापायक मान आनी गौरव दिवन चलोवंक 5 जाणां जागो बऱ्या मोला विकून वचोवंक 6 जाणां परगांवाची विजा बेगीन फोव जावंक 12 जाणां एक समान मार्क्स काडून पास जावंक 2 जाणां उस्मड पिडा संपूर्ण रितीन गुण जावंक एकल्याचे इन्वेस्ट केल्ले पयशे बऱ्यान पाटी मेळोवंक 6 जाणांक गॅस्ट्री पिडा गुण जावंक एकल्या कामाच्या जबाबदारेंत जैत व्हरूंक एकल्याच्या पांयांची किडे गुण जावंक एकल्याचे IELTS एग्जामांत बरे स्कोर मेळोवंक एकल्याचे हार्ट ब्लॉक संपूर्ण नपें जावंक एकल्या कामांत भद्रती फोव जावंक एकल्याचें ऑपरेशन जाल्लो गाय तो गुण जावंक 6 जाणां वायट सोय सोडून बरी जिणेची येवंक 7 जाणां कॅन्सर पिडा तरातराची ती गुण जावंक आनी 30 आनी 4 जाणांक प्रत्येक त्या सांपासून म्हाका विनंती केल्ल्या तांचे खातीर आमचे खातीर आनी जे कोणा मागतना बसयला तांचे खातीर आमी दिमी घालया हातू बरी आनी निरंतर देवाची स्तुती करून सुमयाची कृपा मागून घेवया. अर्गान तुका सुमयान जेजू मोगलाब तुका सुमयान जेजू स्तुती तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू हालेलुया 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 अर्गान जेजू मोगलाब जेजू आराधन जेजू सुमयान जेजू या सगळे भक्ती
मालिकापासून आम्ही तुका विनंती करता या भक्तिकाची सगळी मागणी तुका समर्पण देता सांजुता देव मग रुबालेली मागणी देईन स्वीकार कर तुझे उदंड देईन आणि काकुळतीन आमची मागणी ऐकून घे सर्वेस्परा मागलेले सगळे फव कर भरक्या की वजन आपणेस्ता प्रायवंदा सगळ्या तुझ्या बेसावानी बर आधार दे कृपा दे सकल दे बळ दे बेसावून दे भलायकी दे संतोष समाधान दे जैतला बैसमिया तुझे उदंड मापन आमका हरी एक आशीर्वाद दे माध्यम मुखांना कसं नव्यान करू मागणी उभारता सगळ्या भक्तिका तुझे कृपेच्या बेसावानी बर सोमिया हालेलुया 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 नव्यानाचे मागणी मुंदर्शिया म्हणजे मोतीर काढू काढू न म्हजो बाबा दडोलो बेसाडच्या म्हणजे आत्म्याच्या वैरी तुझ्या पस्तले पदवेन पैसा उंडाय येवर त्या संता म्हणजे काळसाचे गुंडा येता तुका ओलो मारता अशा सांडलेल्या बरोबर तुझे केरे त्याने तुका देवान दिला म्हणजे जिनी इच्छे कांटे कुठे म्हणजे काळसाची कोट सानवून तुका भेटयता तुझ्या मोबाईल माहीत पासी न की तू म्हाका मोगान आदासो सुदारसनवर हांवें वडापातीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोडून दी अशें आमचे सुमये जेजूचे महिमे वंतो नांव तुज्या मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन मगर बाबणी नो एक गडी बरदोळे तांपी आमी आमच्या हाताचेर दवरया सांजुता देव मुखांत लभलेल्या बरेपणा सुगडास कडून दुनिया देवाक पुता पवित्रत्म्या घरकां दिवया जायते बरेपण ताणें आमच्या जिवितांत केलां हे बरेपणा उपकार बावडया 6 जाणांक बरी सैरीक फोव जाल्ल्या खातीर 2 जाणांक सरगर सांपवल्या खातीर एकल्याची तकली बडापड मायग्रेन गुण जाल्ल्या खातीर एकल्याची गुमटेची शिरेची तकलेची दुखून जाल्ल्या खातीर एकल्याची कुशीच्या बरींची आनी पाटीच्या कण्याची दुखणी जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुडीची एसिडिटी पिडा गुण जाल्ल्या खातीर तेका जाणांची मायग्रेन तकली बडापड गुण जाल्ल्या खातीर तेका जाणां हातींतली सगळीं कामां बीजान पंदा पावलेल्या खातीर एका PUC जावन फुडें गेल्ल्या चलयेक ती स्ट्रेस उणें जाल्ल्या खातीर बरी भलायकी फोव जाल्ल्या खातीर आनी जिवितांत सुदारप मेळ्ळ्या खातीर परीक्षा बरोवंक MBBS तरणाट्यांक समजणी गिन्यान फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याच्या क्रिस्तीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभलेल्या खातीर एका उतर प्रायाच्या आवयक बरी भलायकी संतोश समाधान फोव जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबाच्या 6 जाणां UK वचून फोव जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबांत बरगांवन बरीं कामां फोव जाल्ल्या खातीर एका कुटुंबांत समृद्धी संतोश रास जाल्ल्या खातीर एकल्याची रीण फारीक करूंक कुरपा फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याचे मोतीचें टेन्शन पयसान समाधान फोव जाल्ल्या खातीर एका काजरी जोड्याक भुरग्याचे देणे फोव जाल्ल्या खातीर एकल्याची शिरांची दूख उणी जाल्ल्या खातीर तशेंच 18 जाणां मागलो उपकार मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दितात तांच्या संगात आमची अर्गां गुंथया सगळ्यांच्या बापा पुता पवित्रात्म्याक आमी अर्गां दिवया हातो बारया बरयल्या काळजान आनी आभार मनान देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू उगडाप तुका सुमिया जेजू आराधना तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगडाप जेजू सगळ्या काळजान तुका वंदिता सुमिया तुका वर्तो देव आमा हर एकलो समोर करसो देव आमकां आदारसो सुदारसो करपा दिवचो देव राखून वर्सो देव तुंगा आमकां सदांच बेसवानी वर्सो देव मोगळ सुमिया सगळे भक्तिकाची मागणी ऐकून तांकां तुज्या बेसवानी बरयल्ल्या पासत तांकां तुज्या कृपेन बरयल्ल्या पासत पिडा शिडा गुण केल्ल्या पासत समाधान दिल्ल्या पासत दैते वन केल्ल्या पासत पिडा शिडा गुण केल्ल्या पासत तांच्या सगळ्या कामां सहित लाभयलेल्या पासत तांच्या भुरग्यां बळा पासत युवाजनां पासत सगळे उतर प्रायाच्या भाव भयणी पासत परगांवांत आसलेल्या बणे पासत अर्गां दिता सुमिया अर्गां तुका उगडाप तुका आराधना तुका अर्गां जेजू उगडाप जेजू आराधना जेजू हालेलुया 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 सगळे काळ जावन दिता सुमिया सगळे तुझ्या कृपेच्या बेसावानी बरोवन आशीर्वादित केल्ल्या सुमिया तुका महिमा तुका आराधना उगडाप हालेलुया 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 मगळ बाबणी नो आमच्या पिढीस बोवणा बसो देवा लागी विश्वासान आमी मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी वरांतली वार आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर पिढीस जाले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट करी आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर पिढीस तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकटेरां नर्सांक सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर सकड पिढीस तांतळ्ल्या आनी पातकांतली वार आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्वेस्पर तुझ्या मनेऱ्या दवरच्या पिढीस तांची जिविताची भरती बऱ्या के गुडी आत्म्याची गठाय दी आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गीच्या बापायचे दिस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची स ते समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाचे जिनियंत ताणे आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सर्गीचे बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसरले ते स्वामी तुका समर्पण दिता तुजे कुशी वयता ते सर ते समाजारी कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया सगळ्या बापा गांवांत जशें बरें गांवांत फोव ते काम नासतना कस्तोवच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांची जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता आयक आमचे प्रार्थना येसुमिया दयाळा बापा भोवती जिनी संगाती व संगाती मेळनासतना कस्तोवच्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी
जिनी संगाती व संगाती मिळून बरे कुटुंबाची जीवनचे देणे भोव कर म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थने सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशिल्ले सर काजरी जोड्याची विरमात पावतांचे काजरी जिविताच्या मोगाचे फळ भुरग्याचे देणे तांकां भोव कर तांचो कुटुंबासून तो सडय म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थने आमच्या भारत देशाचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्यांक एकामेका माया मोगान जीव तुझी कृपा आम्हा हर एकल्यान थंय फाटय म्हणून आम्ही मागता आयक आमचे प्रार्थने मरिये पेडेस्तेचे भले की तुझी बरकी तुझी मजत मागतात आमची मागणी ऐकून घे नमार आणि एका कुळीचे माय नमानाचे जीव अमृत आणि भरोसा तुका आम्ही उलो मारता आम्ही बदल शिवेची बाळका या तुकाच्या कोणात असता आजकाल उसकाल सोडून आम्ही तुका रुदान करता तर तुमचे शक्य येते तुझे काकू दुळे आमचे वर परती आणि या परदेश उपरांत तुझे कुसे जेजू काम कांदा काही हे दे आणि मगळे तुला पिया ओंकार मरिये मगळ बाबडी नो पिडेस आमच्या बाबडी सुडास कडिया आणि आमच्या बऱ्या भलायके बसवतो धन्या देवाक पुता पवित्रत्म्या उलो मारून त्रिंदादी मान करून सांगता आम्ही म्हणया महिमा तुका सरपदवेतरा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या क्लेस पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडून दिवच्या धरलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्त बाबाच्या क्लेस पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनुश्य शेम घेवचे तितलो आनी जालोय आनी आमची पिडा गुण करून दी कुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्रत्म्या आमच्या बुजवण धरा कित्याक तूं आमचे सर्व पिडा शिडा तुज्या बळा आदी पदवीन गुण करताय प्रार्थुया बहुदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्थानी आणि मतीच्या वाकुडीच्या पिढीने कष्टोंच्या तुझ्या साकराने साकरणेचे दयाळ दिस्त घाल तुवें रसल्या नगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशा आमी सर कश्टांतली नितळ जावन पिढेशिड्यांतली गुण जावन विगिस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी सर्वेस पाव तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे आसो बहुदयाळ सुमिया बाबत त्यांच्या बुजवंदरा तुझी मेत मे नातली दयाळ आम्ही मागता पिढेशिडेन कस्तून ज्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां सान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मनावयत पयस करून एकामेका काळजान बगसूंक जिव तांकां द्वदार दी आपल्या कस्तावरीं सुदारून तुझे देन तांकां आपण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ समी सदां तांच्या संगात राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां सुगर्ग दिवन दीत जो जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो सर्वेस पो देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फंगोवन तो तुमकां माई पसन आनी काकुळतीन वागूं दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालून आपली शांती तो तुमकां दिवं देवा सकलोच पो जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमच्या संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो तुमकां वाठून तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं देवा पवित्रत्म्या जेजूच्या सिसा उजवाडान भरले तो तुमचे ते आसते सर वायट भस्म उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्राकासान परजोळीत करूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे मोगळ बाबडीनो थोड्यो मिनटां भर थोड्यो घडये भर सोम्या मुखार करसिया सक्रामेंतांतलो जेजू मुखार करसिया आमचे धन आमचे दिरवे आमचे सगळे सोम्याक समर्पिया तन आनी मन देवने आराधन करिया सोम्याची बेसावां सोम्याची कृपा सोम्याचे समाधान सोम्याचो संतोष सोम्याची भलायकी आमचे करून घेवया संगता मेळोवन दिमेर पडोवन आराधनाचें गीत आमी गावया तुझे मुखामोळां पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणाची येवंक आशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता हे सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडोवन आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजां आमची तुका भेटयता सर्व सामके सोम्या समर्पिता
काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व समते सोम्या समर्पिता म्हज्या अस्कतकायेंत बळवंतो जाताय सोम्या म्हज्या एक्सरपणांत तूं सांगात येताय म्हज्या कश्टां कंदे दुखेंत म्हाका तूं बुजयताय हे सोम्या ये सुटका दिवंक भलायकी दिवंक समाधान दिवंक कृपेन बरोवंक सोम्या अस्कत खाईन बोलवून तूं जाताय म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय म्हज्या कश्टा दुखान म्हाका बुजयताय ही सोम्या ये तूं म्हाका सांग आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबे पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे तुका समर्पिता पिडेशिडे वेळार तूं म्हाका पावताय सोम्या कश्टां नसता वेळार तूं म्हाका आदार दिताय म्हजी पातकां तूं आपणाचेर घेवन म्हाका बक्षिताय सोम्या तो मोग ती करपाची शांती पाठयताय ये सोम्या ये सोम्या भलायकी दिवंक समाधान दिवंक कृपा दिवंक शांती लाभोवंक शिडे वेळार म्हाका तूं पावता कश्टा नसता वेळार आदार तूं जाता म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता तूं बक्षिता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडोन आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवोंदारा सूट पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया हालेलुया आमेन 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 निरंतर स्तुति करिया हालेलुया 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 हर गाठे जोगलाप जे द्वारा जो सगळ्या काळजा तुका वंदिता तू पवतो देव तुका जो महिमा तुका जो वरादा तुका जो ओगलाप तू देव अब्राम सो देव इसाक सो देव याकोब सो मारी एकले सो देव मोहिते सो देव तू आमा हर एकले सो मक्कर सो देव तुका जो महिमा तुका जो वरादा ओगलाप हालेलुया 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 हर गाठे जोगलाप जे द्वारा जे शदल बल 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 दलला हाला हाला हर गाठे जोगलाप जे द्वारा जेजू हालेलुया हालेलुया Ergan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, aradan tuka sumian Jesu. Haleluya, 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 haleluya. Bersyam. Ogol bawa benino, am sumiam cuma dia nggak serasa. Jesu wat tentu kita monta. Olok, fakat, fakat kita ngerta. वंडांची स्तुती करसा
आनी जें काळीज म्हजें ताव न्हू इतलें पयस आसा. कितलें पयस आसा? हांगा तो सुर्या गेल्ले इतलें गी चंद्रमा गेल्ले इतलें मस्त पयस आसा. आमच्या काळ जमानांत कोणाची सडा वतू उडास येता सड्ड हां कोणाचो हां हां कोणाचो आमी कोण पळय कोणाचो पळय चड मोग करता त्यांचो चड वरास येवचो वैगी न्ही सांग. पुताचो जावंक पुरो दुवेचो जावंक पुरो बायलेचो जावंक पुरो गोवाचो जावंक पुरो वैगी न्ही चड उडास येवचो आमकां. जेजू म्हणटा कितें खंयसर तुजें खंयसर तुजें काळीज आसा थंयसर तुजें दिर्वें आसा गे. खंयसर तुजें दिर्वें आसा थंयसर तुजें काळीज आसा. आमी सडा वत जावंक पुरो लोकारान मस्त दवरलां जावंक पुरो न्ही गे. थोडे पटी चिंतूंक पुरो बँक केदाळ बुडटा कोण ना लोकार ना पेन्सायत गी सरकार केदाळ कानून हाडटा गोतू ना न्ही गे. देखून लोकारान दवरचें गी नाका दवरचें. घरा म्हणी हाडून दवरल्यार काबटांत भिगेलांक गिना गी चावी खंय दवरल्यार गोतू ना कामाचें येता न्ही गे चिंताप येता. पूण जेन्ना आमी देवाक दिर्वें म्हूण घेतलें जाल्यार सुमयाक आमी दिर्वें म्हूण घेतलें जाल्यार सुमयाचो उडास आमकां येता आनी जें कितें मागता तें खरेपणी मागता. काळीज खंयी दवर न्हू मन खंयी दवर न्हू आमी मागता जाल्यार तें मागणें फळादीक जाता. एकलो कृशीक आसलो खंय कृशीक हांवें तुमकां सांगलां हाचे पयले पटी 2 पटी कोणा सांगलां. ताका मस्त गोरवां आसलीं. ताका एक डेयरी फार्म आसलें कळ्ळें गे मस्त गोरवां. सकाळीं 4 वरां उठतालो गोठो धुतालो दूद काडटालो कळ्ळें गे. आनी सगळें दूद कॅनांनी भरून आपल्या गाडयेर दवरून ताणें सकाळीं 7 साडे 7 भितर दूद डेयरेक घालचें आसलें कळ्ळें. मागणी करूंक ताका पुरसोत नातली. पूण तो कॅनां सगळीं गाडयेर दवरल्या उपरांत गाडयेचेर एक कडतील आसताली मागण्याची ती वाचून तूं मागणें करंत ड्रायव्ह करचें ताणें कळ्ळें. एक दीस ताका न्हिदतना लेट जालो गोतूना सकाळीं उठतना वेगळी जाग जावना. वरां पळयता कितलीं 5:30 जाल्यान 7 वरां भितर दूद घालीचें. त्या टेन्शनान आपणें रप काम करता दूद भरता कॅनान गाडयेर दवरता येताना मागण्याची कडती लाडूंक उडासता कळ्ळें. मागण्याची कडती लाडूंक उडासना. तो इतलो डेस्परेट जाता आनी देवा लागीं म्हणटा देवा आज उठ्ठाना लेट जालो आमसोरा काम केलें मागण्याची कडतील विसरलो दयाकर मोक्षी म्हजें मागणें आयकून घे. डायरी एक बंद जायनातल्या पुरो म्हणजे दूद एक काण गेल्या पुरो देवा म्हणून ताणें मागलें आनी गेलो ताणें डायरी उक्ती आसली दूद घालें पटी येयलो पटी येतना देव दिश्टी पडलो खंय आनी म्हळें तुज्या 32 वर्सांच्या जिवितांत 32 इयर्स जिवितांत सकाळीं 4 वरां उठोवन इतलें मागणें कर इतलें दूद आनी पुरा काडन निरंतर तूं गाडयेर येतना मागणें करनासलो पूण एक्की दीस तुजें मागणें म्हाका आयकूंक ना. आज मात्र एक पटी तुजें मागणें म्हाका पयले पटी आयकलें. कित्याक म्हळ्यार त्या दीस ताणें खऱ्या खाळसाण मागलें खऱ्या खाळसाण. आमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें मागणें हें मागणें म्हणून बुकाचें बायपाट करता पटापटा सांगता. पूण तें आमी सांगता एक आमचें मन आनी धन आसा आनी एक कडेन तें मागणें काम करना. जेजू तूं म्हणटा ती निर्फळ जातात कळ्ळें. पूण भरिल्ल्या काळसांत
एक मागणें तूं मनशी जाल्यार तें सफळ जाता. देखून देवाची स्तुती करतना जाल्यार देवाची स्तुती करतना जाल्यार आमचे मन आनी काळीज दुसरे दवरनो आमी देवाची स्तुती करूंक जायना. देखून जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारतलो सगळे सारकेच्या राजारिकाचे नांव. हे प्रकारे काळजान मनान सोम्याची स्तुती करया आनी उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जयकार करया. आमकां कायदो आसा सोम्याची स्तुती करच्याक. हें आमचें कर्तव्य. जाकोब म्हणटा आपल्या पत्रांत जर तर आमी करूंक जाय जाल्यार करिनातल्या वेळार आमी अपराधी जाता. सोम्याची स्तुती करचो आमचो कायदो. कित्याक तो रचणार, तो पोसणार, तो सांबाळणार. हाचे बघा दुसरो देव ना. ह्या एक देवाची मात्र आमी स्तुती करूंक जाय, मनशांची न्हय. देखून खरें कळसान ही स्तुती करया. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताच्या नांवाक महिमा दिवया. सर्वेस्वराक जयकार करया. ताच्या नांवाक महिमा दिवया. सर्वेस्पराक जयकार करया. ताच्या नांवाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया. व्हडा ताळ्यान आमी गावया. पदवी महिमा ताची वर्णिया. व्हडा ताळ्यान आमी गावया. कृत्य ताची पळे गावया ताच्या माना. कृत्य ताची पळे गावया ताच्या माना. दुस्मांताचे मुखार सरपडता. वैभव तसो पडून वंदिता. दुस्मंताचे मुखार सरपडता. वैभव तसो पडून वंदिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया. महिमा ताची वाखण्या. ताळयो पेटून आमी गावया. महिमा ताची वाखण्या. ताच्या नांवाक आमी हात उबारया. जीनभर ताका वाखणया. किर्तनांनी ताची स्तुती करया. मोलादीक तसो मोग नियाळया. ताची कृपा आमी सोडून घेवया. ताची बेसांवां आमची करून घेवया. ताच्या नांवान रात उबारया. जीनभर ताका वाखण्या. ताच्या नांवाक हात उबारया. जीनभर ताका वाखण्या. किर्तनांनी स्तुती करया. मोलादीक मोग ताचो नियाळया. किर्तनांनी स्तुती करया. मोलादीक मोग ताचो नियाळया. कृत्यांताची पळो कृत्य ताची पळे गावया ताच्या माना. कृत्य ताची पळे गावया ताच्या माना. दुस्मांताची मुखार सरपडता. वैभव तसो पडून वंदिता. दुस्मंताची मुखार सरपडटा. वैभव तसो पडून वंदिता. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया. महिमा ताची वाखण्या. ताळयो पेटून आमी गावया. महिमा ताची वाखण्या. हालेलुया 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 हालेलुया
आराधन जेजू हालेलुया 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 येशू 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 वंदने येशू आराधना येशू praise you Jesus thank you Jesus in the name of Jesus हालेलुया 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 Erganduka sumian Jesu, Oglamduka sumian Jesu, Aradanduka sumian Jesu, Hallelujah, 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 Hallelujah. Bersam. Menggal babnino, आज जेजूची सुवार्ता आम्ही ऐकली. तंदू जेजून तू सांगले थोडे सांगते ही फर्जा फकत म्हजी वंटांनी स्तुती करता आनी चिंकाळीस म्हजे तावन जायते पयस आसा. मलगड्यांनी आशा केल्ल्यो रित्या रिवाजी दवरल्यात तांणी आनी देवाचें उतर बगलेक दवरलां. तांचे कुशे प्रमाणे देवाच्या उतराक तांणी मोडल्यांत आनी ती निर्फळ जायशें केल्यान. हय गी सांगता गी ना जेजू आमी तशें केलां गी ना केलां गी ना सांगा. आमी रिती रिवाज म्हूण मेल्या आमचे संप्रदाय आमची रिती रिवाज म्हणून जायते पोटी आमी पेल्याक तिरस्कार केल्ले आसा. देवाचें उतर बगलेक दवरलेलें आसा. देवाचें उतर असो खरोपणी मोग करिनातलो आसा. देवाचें उतर निर्फळ जावंक आमी कारण जाल्लें आसा. कांयपणी खंयच्या कार्याक मागण्याक आपयतना रोसाचें फादर मागणें मोठ्ठें जायचें चड लांब जाय नजो. कित्याक म्हळ्यार मागीर डॅन्स करूंक आसा. सवाय 10 वरां म्युजीक बंद जाता फादर कळ्ळें. एमसीन कितलें उलयल्यार कांय प्रॉब्लेम ना पूण मागणें मात्र मोठ्ठें मोठ्ठी स्वार्थ काडा फादर मोठ्ठो नियाळ दिया. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर आमी बगले दवरचें प्रयत्न करता. देवाचें उतर निर्फळ जावचें बरी आमी जियेता. आमी सुखीदार जाता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुखीदार जाता. देखून आमी पश्चात्तापावंक जाय. देखून जेजून म्हणलें कुर्सा वाटे वेळार तुमी म्हजे पासून रडा नाकात. म्हजो पासून रडची कांयच गरज ना. कोणा पासून रडा तुमी तुमचे पासून आनी तुमच्या भुरग्यां पासून रडा. सुम्या पासून रडची गरज ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. तो देव ताचे पासून रडची गरजच ना. आमचे पासून आनी आमच्या भुरग्यां बाळा पासून रडची गरज आसा. आज जायतीं जाणां भुरगीं मिसाक वचनात. जायतीं जाणां भुरगीं येवा जाणां देवाचें उतर वाशिनात. इगर्जेन मिसा फुडें कोण देवाचें उतर वाचता म्हळ्यार म्हाका जायना बा म्हाका वाचूंक जायना. इतलें शिकप जोडूनी PhD करूनी MBA करूनी इंजिनियरींग करूनी डॉक्टरेट करूनी जर तर देवाचें उतर म्हाका वाचूंक बेन दिसता म्हाका वाचूंक नाका जाल्यार हांव शिकपी जावन कितें फायदो. सवाल म्हाकाच विचारूंक जाय. शिकपी जावन कितें फायदो. सुमेची स्वार्थ प्रगट करूंक हांवें कितें केलां. हांव फोगी हय म्हज्या मोगाच्या बाबने ल्हान संगती आमी मोती उडास हाडल्यो जाल्यार जायते पोटी आमी सुखीदार म्हूण दाखोवन दिता. आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां दूख आयिल्ल्या वेळार देवाचो उडास आमकां येता खरें. पूण आमच्या सुख संतोशांत देवाचें उतर जिवे आनी क्रियात्मक म्हणलें आमी विसरूंक जायना. देखून ह्या संगतीचो उगडास काडया. सुमेराचे भोगसाणें मागया. आमी आमच्या मार्गाचे संप्रदाय बऱ्यान पाळून आयल्या. आमच्यो रिती रिवाज्यो बऱ्यान आमी पाळटा. अशें करीचें अशें जायचें कळ्ळें गी गी अशेंच जायचें. न्हवऱ्यान हांगात बसोवचें व्हंकलेन हांगात बसोवचें न्ही गे. हांगासर न्ही जीव कोडू मोडे अशें दवरचें तशें दवरचें. सिमिस्त्रीन तशें दवरचें अशें दवरचें. तकली हांगासरचें मण्णो हांगासरचें हें पुरो आमकां कळीत आसा न्ही गे. तकली थंय पांय हांगा म्हणून तकली मांडो एकत तें पुरो आमकां कळीत आसा.
पण देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत कितलें जिवें कितलें क्रियात्मक जालां त्या उतरा काल हांव कितलें जियेलां तें आमी परखूंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाऊ जेजू तें म्हणटा आस देखून एक कडी दोळे धांपया आमी जायते फावटी आंबोरी म्हळ्यार तेर्स म्हळ्यार न्ही गे हां हांव एका घरा गेल्लो थंयसर तेर्स घेतना हां मान बरी कुरपेन बरले स्रें पोळ जिंगसो इतलेंत मान बरी कुरपेन बरले सुमी तुजे संगता स्रें भिता तूं सुदैव आनी सुदैवी फळ नंतना न मान बरी स्रें फळ जें दोनूच शब्द कितें फायदो ती आंबोरी म्हणून न्ही क्रिस्ताचे माये सोडूनदाराचे माये आमी बसत विनाती कर म्हणचे न्ही गी आमी सांगचे इतले फास्ट सांगता हांव गी क्रिस्ताचे माये मासुटी कर सोडूनदाराचे माये मासुटी कर रसनाराचे माये मासुटी कर मासुटी कर मासुटी कर आमी कितें म्हणटा कितें समजना आमकां समजून येना देखून कितें आमी सांगता कितें मागता तसो अर्थ आमकां जायना देखून ती मागणी निर्फळ जाता जेजो म्हणटा तुमी बेटयलेली मागणी निर्फळ जातात व्यर्थ ताणी म्हजें भजन करचें व्यर्थ कोण म्हणटा हांवें म्हणचें न्ही जेजून म्हणचें व्यर्थ ताणी म्हजें भजन करचें तांचें धन खंयी आसा दिर्वें खंयी आसा मोन खंयी आसा काळीज खंयी आसा देखून म्हज्या मोगाच्या बाबा कडी बोर दोळे धांपया आमी सुमेलाच्या बक्षांनी मागया आमच्या दर्द्याचे दवरया दोळे धांपया सुमया कडीत आसून कडीत नासतना अस्कतकाये लागून मनशापणाच्या अस्कतकाये लागून पात केलां सोम्या तुजे उपाधीस तिरस्कार केल्यात तुजें उतर आमी मानून घेवंक ना तुजें उतराचो मोग करूंक ना तुजें उतर चिवे आनी क्रियात्मक करूंक आमी सलवल्या सोम्या तुज्या नांवाची बेपरवा केल्या तूं एकच देव तूं पवित्र म्हणलें सत आमी मानून घेवंक सुकोवन पडल्या अन्य देवा कुशीन गुरले आसा एका नेसा देवा फो तो मान दिना तुला आसा तुजें नांव व्यर्थ कडलें आसा तुज्या दिसाक तें पवित्रपण आमी दिवंक रांतलें आसा मुर्ती आराधन करून तुका आमी तिरस्कार केल्लें आसा सुमयाची सू आमकां बक्षी तुजें उतर जिवें तें क्रियात्मक जावंक नातल्या खातीर तुजें उतर निर्फळ करूंक प्रयत्न केल्ल्या खातीर माफी मागता हांव सोम्या काकूळट म्हजी कर सोम्या काकूळट म्हजी कर दोळे धांपून काकूळट मागा सोम्याची काकूळट म्हजी कर आनी तूं म्हजी काकूळट कर देवा काकूळट कर काकूळट म्हजी कर सोम्या सगळी संगत आमच्या दर्द्या दवर म्हणया काकूळट म्हजी कर सोम्या काकूळट म्हजी कर सोम्या काकूळट म्हजी कर सोम्या मोगाळ सोम्या तूं म्हणटाय जसो हांवें तुमचो मोग जसो बापान म्हजो मोग केला तवे हांव तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावा तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर म्हण तुवें सांगलां सोम्या हाचे प्रास खंयची रिती रिवाजी नांत पूण जाल्यार ती सोम्यांचेसो आमी रिती रिवाजी खातीर जियेल्या संप्रदाया खातीर जियेल्या पेल्याचो तिरस्कार केल्लो आसा पेल्याच्यो कोडी काडलेल्यो आसात पेल्याच्यो सुखी दाखोवन दिल्ल्यो आसात पेल्या अपमान केल्लो आसा राग दवरलेलो आसा मोसर केल्लो आसा हगे मोतीन दवरलेले आसा पाड मोतीन चिंतलेले आसा वायट केल्लें आसा अनीत अन्याय केल्लो आसा असत सांगलेलें आसा फटी मारलेल्यो आसात आनी आमकांत्र कितें करूंक जाय तें करिनातलेलें आसा आळशीपण दाखयलेलें आसा पेल्याच्या नांवाची बेपरवा केल्ली आसा कुमो करिनासतना रावलेलें आसा आदार दिनासतना रावलेलें आसा जायते सोम्या आमी केल्ले सुखी आसात आमच्या बदकाचें बगसाणें मागता हांव सोम्या खरें काळसान पेल्या समोग करूंक पेल्या थंय तूं खरोच साजार आसाय म्हणल्यार मानून घेवंक आमकां शिकय सोम्या केल्या बदकाची दूख धरन बगसाण्या मुखार म्हणटा हांव काकूळट म्हजी कर सोम्या काकूळट म्हजी कर सोम्या आनी तूं म्हजी काकूळट कर काकूळट म्हजी कर सोम्या काकूळट म्हजी कर सोम्या आमी सगळीं सांगता
काकुट मोची कर सोमिया काकुट मोची कर सोमिया काकुट मोची कर सोमिया अगर बाबडीनो समीचे काकुळत आमचे ते निरंतर देवान येता ह्या काकुळतीच्या अनुभवान आमचे समर्पण करया ह्या वखता मगाळ बाबडीनो इकडे बर परत समी आमकां पळयता आनी म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दिता ह्या दिसांनी जेजूचे सुवार्थ आमी आयकता हांव जेजू सुवार्थ प्रगट करता सगळ्यांनी गलिलेच्या त्या प्रांतांत कपेरनांव गेल्ल्या वेळार थंयसर पेद्रूची सासूमाय तापान आसता आनी खबर जेजूक मेळ्ळेल्या वेळार जेजू तिका आपडटा आनी गूण करता आनी ती तिच्या सेवेक लागता जेजू पेद्रूच्या सासूमायेच्या घरा आसली खबर त्या कपेरनांवांतल्या सगळ्या लोकांक कळ्ळ्या वेळार जायतो लोक थंयसर पेद्रूच्या सासूमायेच्या घरा जमो जाता जायते पिडेस्त आंधळे पांगळे थोंटे कुर्डे आनी कोडकार थंयसर जमो जातात हांतुळणारा रान थंयसर न्हिदयतात आनी जेजूक आपडूंक जेजूच्या वस्तुराचे पोंत आपडूंक आशेतात आनी जेजू सगळ्यांक आपण गूण करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बाबार्थान ते जेजू लागीं येतात आनी बाबार्थान आयलेले सगळे बरे जातात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जायतो लोक हरी हरीनी थंयसर रस्त्या देगेन जमो जातलो जेजू समकताना जेजूच्या वस्तुराचे पोंतपणी आपडना पळय बरे जातले हांव म्हणलो बाबार्थ आज त्याच बाबार्थान जेजू आमकां आपयता आनी म्हणटा तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो हो बाबार्थ घेवन येवंक जाय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूक आपल्या स्वंत गांवांत अजाप करूंक जावंक नात कित्याक तांचे थंय बाबार्थ नातुरलो बाबार्थ आसा तो हर एकलोय गूण जाता म्हणल्यार सत आमी हांगासर जाणां जावंक जाय जेजून पेद्रूच्या सासूमायक आपडले आनी पेद्रूच्या सासूमायचो ताप गूण जालो जेजून रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक आपडले तिची रक्ताची झर सुकली जेजून कुड्या बार्तिमेवाक आपडलें ताका दिश्ट मेळ्ळी जेजून आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक बेसायदाच्या तळ्या लागीं आपडले आनी तो बरो जालो जेजून खोडकारांक आपडले आनी ते गूण जाले जेजू कुड्यांक आपडले ताका दिश्ट मेळ्ळी जेजून थोंट्यांक आपडले ते सोलोंक लागले जेजून आरीगारां आपडले ते उठोन चल्ले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजून मेल्ल्यांक आपडले ते जिवंत उठले आनी आज जेजू म्हणटा येया तुमी कश्ट तेल्यानो हे तुमी वचन वयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशव दितलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या हातार दवरया समी लागीं मागे आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो 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 आपड जेजू आनी हांव गूण जातलो आपड जेजू आनी हांव गूण जातलो आपड जेजू आनी हांव गूण जातलो आपड जेजू आनी हांव आपड जेजू आपड जेजू हांव विल्लेस म्हणटा उपरांत आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आनी हांव गूण जातलो आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव गूण जातलो पेद्रूच्या सासूमायक तुवें आपडले आनी ती बरी जाली कुड्या बार्तिमेवाक तुवें आपडले आनी तो बरो जालो रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक आपडले आनी ती बरी जाली आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक आपडले आनी तो बरो जालो आपड जेजू आपड जेजू म्हाका आपड म्हाका गूण कर म्हाका गूण कर तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका तेलावन धुवन नितळ कर आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आनी हांव बरो जातलो आपड जेजू आनी हांव गूण जातलो आपड जेजू म्हाका भलायकी मेळटली आपड जेजू म्हाका समाधान मेळटलें आपड जेजू आनी हांव जैतेवन जातलो आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू हालेलुया आतां बरें हालेलुया 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 उलो मारा निरंतर उलो मारा
सम्या हालेलुया 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 सम्या जेजो या सगळ्या भक्तिका तुझ्या पाया तळा समर्पित आहो सम्या वडा अत्रेगा वडा बाबार्तान ती तुका मागोन असा सम्या तू नका आपोड आणि गुण कर तुझी गुण कर देवी सगळं त्यांच्या शिरा शिरेने वळे तुझ्या पवित्र रक्तात नका दोन्ही तळ कर तुझ्या नावात नका परिक तुझ्या नावात नका आशीर्वाद तुझ्या नावात नका गुण कर आपोड जेजो आपोड आणि गुण कर तुझ्या पवित्र पद्माच्या शक्तीने नका आपोड आणि गुण कर सम्या सर वाईट तंत्र विघ्नांत नका निवार तुझी गुण कर देवी सगळं त्यांच्या शिरा शिरेने वळे आपोड आणि गुण कर touch heal them Lord hallelujah 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 मगर बाबुनीनो हे गीत आमी गायताना पवित्र उत्कर्ष शिवर आमचेर पडतलो जेजूचो स्पर्श आमकां जातलो गुण करचो अनुभव आमी करया जेजू म्हाका अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पीडा शिडा म्हजी तूं निवार आपोड जेजू आपोड जेजू म्हाका आपोड अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय गुण कर जेजू म्हाका गुण कर सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवार पातके स्त्रियेन तुका बावरताना पडले कश्टल्यांक तुवें बरें केलें बावरताना हांव तुका सोम्या पडता तळा तुज्या सर पडता सोमिया जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी दर्या जेजू मागण्यांक घुमान धुंदी कृपेची जियेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडून दी कृपेची जियेन म्हज्या सोमिया सदांच वाडून दी हालेलुया हालेलुया हात बार्या हालेलुया हालेलुया सगळे हालेलुया 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 उला मारा आमच्या समया उला मारा बावरताच्या आमच्या सगळ्या बावरतान आमच्या समया उला मारा वैज रायस आमच्या समया आमच्या मध्ये असा आमची पिढा कुठसो आमची पिढा गुण करसो जेजू आमच्या मध्ये असा समया उला मारिया समया जेजू सगळे भक्ती जेजू भरपूर आशीर्वाद घाल माध्यम मुखान रंगात सर तू उला मारता सगळे भक्ती जेजू आशीर्वाद घाल तुझी गुण कधी देवी सगळं जे शिरा शिराने वडे तुझ्या पवित्रता दुनी दळ कर तुझ्या नावात नका बरे तुझ्या नावात आशीर्वाद दी सोम्या तुझ्या उदंड द्यायच्या आशीर्वादाने बघ सर वाईट संगत दे गोडा संगत दे देवसराच्या नाट्य दळण्यातले माठमंत्रांचे बिझनेस प्लान निवार तुझी सुपाम देण्याने आशीर्वादाने बरोबर जीवी दंदन कर कृपादी सकती मैसावती गटाय दी सोम्या आपोड जेजू आपोड आणि गुण कर शदल बल 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 अंतललय हर हर आपोड जेजू आपोड टच टच हील देम लॉर्ड हालेलुया 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 आमच्या तकलेचे दवरया पवित्रात्म्याची कृपा मागया हे पवित्रात्म्याची कृपा मागया पवित्रात्मा आमच्या ते देवान येवून दी आमच्या शिरांनी ताचे सगळं वळोवन दी पेंतेकोस्ता दिसा मुरयेचेर अपोस्तलांचे देवान आयलेलो पवित्रात्मा आमचे ते देवान आयला पूण आमच्या पातकी साईबा वरवीं आमचे तो पयस केल्लो तो परत आमचे ते येवून दी म्हूण मागया हे पवित्रात्म्या 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 मुझे तई मुझे तई मुझे तई मुझे कुडींते मुझे कुडींते मुझे आत्म्यांते मुझे आत्म्यांते मुझे रक्तांते रक्ताच्या कणा
कणांती रक्ताच्या कणाकणांती हाडाच्या सणासणांती हाडाच्या सणासणांती हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र म्हणजे घरांची म्हणजे कुटुंबांची म्हणजे कुटुंबाच्या सणांतही म्हणजे पतीतही म्हणजे पत्नीतही म्हणजे पुतातही म्हणजे दुवेतही म्हणजे बापाईतही म्हणजे आवईतही म्हणजे भावातही म्हणजे बहिणीतही म्हणजे सैर्यांतही म्हणजे इष्टमित्रांतही म्हणजे इष्टमित्रांतही म्हणजे दुश्मनातही म्हणजे नाव पाठ करतात तांचेतही मग ही साथीतल्या तांचेतही हे पवित्र म्हणजे कामाच्या जाग्यार म्हणजे कष्टांते म्हणजे आकांतांते म्हणजे पिढेंते म्हणजे सगळ्या दुःखांते म्हणजे कथेंते हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र गुण करोंके भलाइकी देऊंके समाधान देऊंके संतोष देऊंके तृप्ति देऊंके जईत लाभोंके बेसवानी बरोंके आशीर्वाद देऊंके गुण करोंके हे पवित्र जाणवायन बरोंके गिन्यान बरोंके देण्याने बरोंके फळाने नेटवंके पीडा गुण करोंके समाधान देऊंके जईते वन करोंके कामाला देऊंके काम देऊंके बेसवानी बरोंके भुरग्याचे देणे फवो करोंके विजाचे देणे फवो करोंके कृपेचे बेसवानी बरोंके हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र हे पवित्र तकलेच्या दवरा निरंतर समयाची स्तुती करा हालेलुया 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 पवित्र देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी या सगळ्या भक्तांचे तुझा आशीर्वाद कर त्यांच्या मुखल्यावर तुझा वाढ नका पवित्र त्यांच्या पाटल्यावर तुझे संरक्षण कर त्यांच्या बगलेवर नका संगाती त्यांच्या पितरावर भलाइकी संतोष समाधान तृप्ती भव कर त्यांच्या वहिनीवर निरंतर आशीर्वाद लावून बेसवानी भर पवित्र देवान आशीर्वाद देवाने अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसवानी भर गुण करचे सगत लाभ आपण पवित्र आपण गुण कर टच 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 heal them hallelujah 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 मगळ बाबरीनो आता तुमचेर पवित्राची मागणी आमी करता सुमेची गुण करची देवी सगळं तुमच्या शिराशिरांनी वळखता वळतली आणि तुमकां भलायकी फोव जातली सुमेची गुण करची सकत तुम्ही या पवित्राच्या मागणी अनुभव करताना भक्तीन तुम्ही लाईन करून येया पवित्र आत्म्याचे गीत गावन ही सुमेची सकत आणि कृपा सोडून घेवंक तुमकां आपोवणी दिता पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून ही पवित्रात्म्या आमचेर देवोनी दुःख आमचे बदलून संतोष हाडून घरचे तसले परचे पावोगे घरचे तसले परचे पावोगे अस्कत मनाच्या सत्तेन भरूगे अस्कत मनाच्या सत्तेन भरूगे ही पवित्रात्म्या आमचे देवोनी दुःखांची बदलून संतोष हाडून ही पवित्रात्म्या आमची देवोनी दुःखांची बदलून संतोष हाडून कष्टातेल्याचे हृदांत मोगे कष्टातेल्याचे हृदांत मोगे नीतीन जुस्त्या प्रेरण सवोनी नीतीन जुस्त्या प्रेरण सवोनी ही पवित्रात्म्या आमचे देवोनी दुःखांची बदलून संतोष हाडून ही पवित्रात्म्या आमची देवोनी दुःखांची बदलून संतोष हाडून मोकमाई पसासो
Aba Murungi Mogmai Pasaso Aba Murungi Dubavi Karza Bawar Savuni Dubavi Karza Bawar Savuni Mogmai Pasaso Aba Murungi Mogmai Pasaso Aba Murungi Dubavi Karza Bawar Savuni Dubavi Karza Bawar Savuni Ipovitatnia Kamchi Devoni Kamchi Bodlo Santo Saruye Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Satu bariang. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ulamara nirantar kal samta ulamara kal samtauna atmentauna kal samanantaun samya ulamara. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ergamche joglapche jwaradanche jo सगळ्या काळ जवळ देताव समया तुका समयमा तुका जवरादा रोगलाप. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ergamche joglapche Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ergan tuka sumian Jesu, Ergan tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian Jesu, oglap tuka sumian aradan tuka sumian Jesu. aradan tuka sumian. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. समया सो अनुभोगम गांजालो जाल्यार निट्टा तो बारिया जोरान दोन ताळयो समया पेटया अर्गान तुका समया. Hallelujah, 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 Hallelujah. जोर ताळयो. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. मग बाबडीनो समया सो आशीर्वाद घेऊंकू आम्ही गावी अंगीत या देवडा सक्रामेंता. Devoda Sacramenta Sastanaman Kuruya Purvilya Rupavodla Novyo Riti Adarya Salvon Vecha Askat Vishya Bavartache Boltivia Zashi Bapa Dashi Smuta Ullasani Sutizao Podvi Maima Sasna Sasna Eka Salyan Harsitao Tuka Dogancha Spirita Samasami Navata. Amen. प्रार्थूया. हे देवा या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कसना सगुडास तू आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणे सफळ सदां सामचे ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तारा मान करून देन आमकां फोव कर. अशें आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजो अखंड मोग करूं तुजेर आमी चड अदीक आनी अदीक रितीन मोगान बरोवंक आनी ह्या मोगान तुका उलो मारूंक आनी मोगान तुजी स्तुती करूंक आनी मोगान तुज्या बेसांवां जोडून घेवंक आमकां आदार दी. अशें तुजें उतर निर्फळ जायना तसलें खरेपणाचें जिवीत आनी तुजें उतर सफळ करचें तसलें जिवीत आमचें जावंक आमकां आदार आनी कृपा फोव कर. तुवें दिल्ल्या उतरा द्वारी पेल्या सुमोग करूंक आनी आमकांत रुतून तांचे थंय खरेपणी आजार आसाय म्हळें समजून तुका स्तुती आनी मान हाडची वावर करूंक आमकां फोव कर. सोचियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. Amen.
उभी राहूया. सदैव जाऊन सुमयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमयाचे तीन पटी ओढल्यान सांगता म्हणूया. सदैव जाऊन सुमयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमयाचे नाव आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमयाचे नाव आता आणि सदा आता सर्वदा आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमयाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमयाचे आता आणि सदा सर्वदा सदैव जाऊन सुमयाचे सदैव जाऊन सुमयाचे नाव. आता आणि सदा हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. मगाच्या बाबडी नो भक्ती पणान आमी सांगतो नव्यान सक्रामेंताच्या आराधना वांटी जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पळयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. ह्या सर्व मंगळाराच्या भक्ती कार्यान वांटिल्ली जाल्यार तुमकां अभिनंदन पळयतना परत येवच्या मंगळार आमी सांगाता मेळया आनी देवाची स्तुती करून सुमयाची बेस्त हांव जोडून घेवया. आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. निमाणें गीत आमी गावया. अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हणा जाय म्हणटलो आनी अर्घां दितलो सोमियाक अर्घां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. मुखार पुता सोमे अंगार आशीर्वादी आमकां. भगेन कुर्साचे कुरवेनी आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या न्हू पडल्या थोड्या वर्सां जावन तुमी म्हाका वरतो सांगात सहकार पाठिंबो दिला आनी म्हज्या सगळ्या वावरांत योजनांत वरत्या पासून सहकार तुमी दिला. ह्या पासून तुमकां हांव दिनवास पाठयतां. देव बरें करूं म्हणटा. आनी काही इल्लोसो थोडो वावर बाकी आसा वरत्या पासून सहकार तुमचे जावन आशयता. फाटल्या 12 वर्सां जावन ह्या पुंडाळांत जावन जायतीं आशिर्वादां बेसांवां तुमचे खातीर वळोवन आयल्यांत आनी जायतें बरेंपण ह्या पुंडाळांत तुमकां जालां. हांगाचें देवाचें उतर तशेंच संस्काराची सगळी कृपा तुमचे थंय वळोवन तुमचे थंय जायतें बरेंपण जालां. त्या पासून धन्य देवाक निरंतर आमी अर्घां दिता आनी मुखारी असलें बरेंपण तुमकां जावं दी म्हूण आमी मागता. परत तुमकां दिल्ल्या सर्व तुमी दिल्ल्या वरत्या मापाच्या सहकाराक आदाराक पाठिंबाक तशेंच कुमकेक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा आसतना फुडल्या कितें वावर बाकी आसा तो बऱ्यान करूंक जाय आसची सगळी कुमक आदार वरत्या मापान दिजे म्हूण विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. आमी निरंतरी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हूण विनंती करता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. हांगासर कळयलेल्या त्या एकावंटाक तुमचे मोगाची काणीक तुमी धाडून कुमक करीसय म्हूण आमी एकांतर विनंती करता. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. मरी माय तुमचे खातीर विनंती करून दी. सांजू तूं तुमचे बसो समे लागीं मागून येतेश्ट बेसांवां धाडून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.